Cristo tem mogalu baba painino, zuon suwanjele ate atnalku वाक्य 26 अशें म्हणटा मुझे नावी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो पवित्र आत्मो तुमकां पाठयतलो तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळे शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां ते सगळे तुमच्या उगडासाक हाडटलो मोगाळ बाबा भयणीनो पवित्र आत्मो जावन आसा तेदा दिसो तिसरो जण पवित्र आत्मेचें काम कितें पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करता पवित्र आत्मो आमकां सकत दिता पवित्र आत्मो आमकां आमचो भावार्थ दृढ करता देवान आमकां पवित्र आत्म्याची 7 देणी दिल्यांत गिन्यान बोध समजणी देव बिरात आणि एक्सेट्रा एक्सेट्रा विस्डम नॉलेज अँड पायटी जर तर आमकां ही देणी दिल्यात तर आमी पवित्र आत्म्याची 12 फळां आमी प्रोड्यूस आमी करता 12 फळां आमी रचन करता आणि ह्या 12 फळां वरवीं आमकां पवित्र सभेन आमकां थोडी कॅरिस्मॅटीक म्हणजे कॅरिस्मॅटीकची देणी आमकां दिल्यांत थोड्यांक प्रावाद करचें देणें थोड्यांक उलोवचें देणें थोड्यांक रोग गूण करचें देणें अशें जायती प्रावादपणां अशें देणी आमकां दिल्यांत मोगाळ भावनो आनी भयणीनो देवान आमकां एक जीव आमकां दिला आनी तो जीव दिवचो आत्मो जावन आसा आनी तो आत्मो ताणें आमचेर ताणें घाला तो आत्मो आमकां देल दिता तो आत्मो आमकां आमचो भावार्थ दृढ करता आनी ती आत्म्यान आमकां 7 देणी आमकां फावो केल्यांत विस्डम देवान आमकां जाणवाय आमकां दिल्या अंडरस्टँडींग आमकां ताणें आमकां दिला वेळार म्हणजे ती गिन्यान आमकां ताणें दिल्या कावन्सील म्हणजे बोध आमकां ताणें दिल्या फॉर्टिट्यूड म्हणजे धैर्य ताणें आमकां दिला आमी पळयता थोडे सांसतिन्यो धैर्यान ती रावली आनी देवाची उतर ती परगट करीत ती रावली थोड्या सांतांक थोड्या क्रिस्तांवाक कश्टिलें थोड्यांक बदलें तरी जाल्यार ती धैर्यान ती रावली हाका म्हणटात कॉन्फिडन्स म्हणटात अँड कॉन्फिडंट ऑफ डुईंग समथींग हाका म्हणटात मोगचनो फॉर्टिट्यूड नॉलेज समजणी म्हणटात आनी फियर ऑफ गॉड ही 7 देणी देवान आमकां दिल्यांत मोगाळ भावनो आनी भयणीनो 7 गिफ्ट्स वा 7 देणी खंयची आमी पळोवया पयलें तेणें जावन आसा जाणवाय साल्मोरायान मागलें हे देवा ही ती व्हडली पर्सां तुवें दिल्याय तांकां चलोवंक म्हजे वरवीं जायना म्हाका जाणवाय दी गिव मी ओ लॉर्ड द विस्डम अँड डिसर्नमेंट आमी जाणवाये पसत आमी मागोवंक जाय जाणवाय गरजेची जावन आसा देवरा भयवे ज्ञानता आरंभ म्हणून आमी म्हणटा देवाची भिरांत आमकां आमचें तें आसूंक जाय देवाची भिरांत आनी तशें देवाची जाणवाय एकच जर तर आमी देवाची जाणवाय आपणायता तर आमी खरी क्रिस्तांव जावंक आमी पावता मोगाळ भावना आनी भयणीनो थोडे फावटी थोड्यान काजारी जोड्यांनी सांगचें आसा देवान म्हाका भुरगीं म्हाका फावो केल्यांत आनी मागचें आसा हे देवा म्हाका तुवें फावो केल्याय पूण ह्या भुरग्यांक आटोवचें कशें ह्या भुरग्यांक हांवें शिकोवचें कशें आमी जाणवाय आमी मागोवंक जाय जर जाणवाय आमी मागता तर कधी जावन आमकां भुरग्यांक बरें करून शिकयत आनी तांकां एका मेटाक आमी एका पोताक तांकां आमी फावो करयत मोगचनो
आमी जाणवाय आपणायल्यार मात पावना. आमी नॉलेज आपणायल्यार मात पावना. बगात देवाची जाणवाय आमी आपणावंक जाय. खाली नॉलेज आमी आपणायल्यार आमी अर्गटी मनशां आमी जाता. आमी एरोगंट आमी जाता. स्वार्थी मनशां आमी जाता आनी सेल्फिश मनशां आमी जाता. त्या देखून मोगचन समजणी सांगता जाणवाय आमी आपणावंक जाय. समजणी सांगता आमी जाणवाय आमी आपणायल्यार, समजणी सांगता आमी देवाची जाणवाय आमी आपणायल्यार खंडीत जावन आमी सुस्निकायेची मनशां आमी जावंक पावता. सादेपण आमचें थंय येता, कलतेपण आमचें थंय येता. आनी थोडे फावटी आमी मागचें आसा, हे देवा तुवें सगळें म्हाका तुवें दिलाय, सगळें तुवें म्हाका दिलाय म्हणून कलतेपणी आमी मागता. मोगचन दॅट इज द विजडम. जर तर तुजें थंय कलतेपण आसा तर दॅट इज द विजडम. देखून सात देणी गरजेची जावन आसात. आमकां देर जाय जे, आमकां देव बिरांत जावंक जाय, देव बिरांत जाय जे आमकां देवाची भक्त गरजेची जावन आसा. देवाची भक्त मात्र आसल्यार पावना. स्पिरिच्युअलिटी आमचें थंय आसूंक जाय. आध्यात्मिकता, रिलिजियसिटी मात्र आसल्यार पावना. आध्यात्मिकता अति गरजेची जावन आसा. मोगचन देव बिरांत आसा तर आमी खालतेपणान आमी जियेता. देवाची जाणवाय आमकां मेळटा, समजणी आमकां मेळटा, देर आमकां मेळटा आनी पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा म्हणून सांगीत. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजू पवित्र आत्मो आपोस्तलाक बसयता आसतना कितें मेळ्ळें? तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात. तबड हांव बापा लागीं मागतलो, तुमकां एक हांव मजतदार धाडटलो. तुमकां एक हांव पवित्र आत्मा हांव धाडटलो आनी तो सदांकाळ तुमचे थंय आसतलो. स्वताचो पवित्र आत्मो, तो स्वताचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय येतलो, वस्ती करतलो आनी संपूर्ण स्वताक व्हरून तो पावयतलो. कितें हांवें सर उड्डापें केल्यात तें सर तुमकां परतेनेटी तो उड्डापें करतलो. जर तर तुमी म्हाका वळखतात, हांवें धाडिल्ल्या की तुमी वळखतात आनी तो तुमचे थंय रावता. मोगचन जेजू तांकां मुंदासून म्हणटा, हांव आणता परी तुमकां हांव सोन्न वचना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो. थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचना, पूण म्हाका तुमी पळयतल्यात. हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात. असो अर्थ कितें मोगचन? हांव सर्गाक वचून म्हज्या मजतदाराक हांव धाडटलो, म्हज्या सहायकाक हांव धाडटलो, म्हज्या असिस्टंटाक हांव धाडटलो आनी तो तुमचे सयत जियेतलो आनी तुमी म्हजे थंय जियेतल्यात. हांव आनी बाप एकच म्हणटा जेजू क्रिस्त. हांव आनी बाप एकच, हांव आनी बाप एकच म्हणटा. ते देखून आमी जेजूच्या मोगांत आमी रावूंक जाय. जेजूचे उपादेश आमी पाळूंक जाय. जर तर आमी जेजूचे उपादेश आमी पाळटा, जेजूचो मोग आमी करता, खंडीत जावन आमी बापाक आमी वळखता, जेजूक आमी वळखता. त्या देखून मोगचन आमी जेजूची उतरां आमी पाळूंक जाय. जेजूच्या उतरां प्रमाणे आमी जियोंक जाय. जेजूक खाल जावन आमी जियोंक जाय. जेजूक विधेय जावन आमी चलोवंक जाय. जर तर आमी जेजूक विधेय जावन आमी चलता तर कडी जावन पवित्र आत्मो आमचे थंय वस्ती करता. जेतना पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करता तेतना आमी पवित्र आत्मेची मंदिर आमी जावंक पावता. देवाची भुरगीं जावंक आमी पावता. तो पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो, तुमकां समाधान दितलो. तुमचे तावन तो समाधान खाण व्हरचोना. तुमी खंतकचे नाका, भिवचे नाका, कळवळचे नाका आनी पवित्र आत्मो तुमचे थंय आसतलो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पयले सुवातेर आमी कितें करूंक जाय? देवाच्या उपादेशा प्रमाणे आमी चलोवंक जाय. देवाक विधेय जावन आमी चलोवंक जाय. देवाचो मोग आमी करूंक जाय आनी
अकरेचे जावन आमी समाधानान आमी जियोंक जाय आनी तो वेळ मात्र पवित्र आत्मो आमचे ते पोस्ती करता. मोगचन आमी पळयता पयलें किर्तन वाक्य 1 अशें म्हणटा, जो मनीस कोट्याच्या बुदी प्रमाणे चलना, पातक्याची वाट तो धरिना आनी आधर्म्या सांगता तो सुखना. 3 things are very, very important, mogachano. Therefore, to have these things, we should have a wisdom. कोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे तो जियेना मनीस. देवाच्या सावळें जियेता तो कोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे तो जियेना. विजडम हाका जाणवाय गरजेची जावन आसा. तशेंच आमी जाणवाय दी बनलो आमी मागोवंक जाय. तो दुसरें जावन पातक्यांची वाट तो धरिना. पातक्या सांगता तो वचना, कोट्या मनशां सांगता तो वचना. धर्मशास्त्र अधर्म सांगता ताचें धर्मशास्त्र तो पाळिना. मोगचन धर्म म्हळ्यार कितें? धर्म म्हळ्यार कोड ऑफ कॉन्डक्ट म्हणून आमी म्हणटा. दांत खात पुरो हाका येता. धर्म म्हळ्यार कोड ऑफ कॉन्डक्ट. हाका देवाची समजण ही गरजेची जावन आसा. थोडे फावटी आमकां बरें केल्ल्यार आमी कितें करता? देव बरें करूं आमी म्हणचें आसा. मे गॉड ब्लेस यू. थोडे फावटी आमी चुकोवन सांगचें आसा, मस्तू देव बरें करूं. देव मस्तू नात मोगचनो. देव इज क्लोज. यू हॅव टू पे अटेंशन फॉर दिस ऑल्सो. देव मस्तू बरें करूं म्हणून आमी सांगोंक जाय. देव बरें करूं म्हणून आमी सांगोंक नजो. देव मस्तू बरें करूं. मे गॉड ब्लेस यू ऑल म्हणून आमी सांगोंक जाय. देव एकलोच, दुसरे देव नात हें आमी समजून घेवंक जाय. ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಒಂದೇ, ನಾ ಮೊಗಚನೋ एकच देव जावन आसा. देव एकलोच ह्या संवसारांत. दुसरें जावन बगार सरीसपराच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे चलता तो दीस रात संतोष पावता आनी धर्मशास्त्र पाळटा तो भागी. मोगचनो देवाचें उतर आमी वाचता आसतना, खंयचेंय उतर आमी वाचता आसतना, शर्माव आयकत आसतना, कितेंय म्हणी ऑनलायनार आमी आयकत आसतना, आयताराची वाचपां आमी वाचता आसतना थोडो नियाळवणी आमच्या मतींत वचोंक जाय. थोडो नियाळवणी आमी आयकता. हें 10% मात्र मोगचनो. हें बेजीक नॉलेज मात्र म्हणून आमी सांगयत, पूण उरिल्ली नॉलेज आमी खंयसर आपणावंक जाय. घरा गेल्या उपरांत ती जाणवाय आमकां ती मेळिल्ली जाणवाय आमी हेरांक आमी सांगूंक जाय. पाद्र्याबान शर्मावांत कितें सांगलां तें आमी हेरांक आमी वांटून दिवंक जाय. हाका पवित्रत्वेची जाणवाय गरजेची जावन आसा. पवित्रत्वेची 7 देणी गरजेची जावन आसात. तुवें कितें मोती तितून दवरताय हें 20% म्हणून सांगीत. फस्ट 10% आयकुचें. घरा गेल्या उपरांत मोतींत दवरचें 20% आनी उरले 70%, 30% तूं काम करता आसतना वा कितेंय खंयचेंय काम करता आसतना मोतींत त्या शर्माचे वयर नियाळ करचो आनी सावलां विसारची आनी हेरांक तुवें वांटचें. हाका 30% आनी उरिल्लें 60%, उरिल्लें 50% मोगचनो 50 or 40% तें आमच्या जिवितांत आमी रुता करूंक जाय. आमी कार्यागात आमी करूंक जाय. आमचे कार्य रुपार आमी दाखोवंक जाय. मोगचनो ओंबी एकलो जेजू वपार सांगता. ओंब्याची वपार एकलो ओंबी बी ओंपोंक गेलो. थोडें बी रेबेर पडलें, थोडें बी कांट्या सुकुटार पडलें आनी थोडें बी फातराचेर पडलें आनी थोडें बी बोऱ्या हातून सुवातेर पडलें. आनी पावस आयलो, थोडें वळोन गेलें, कर्कट्या उदकाक करपोन गेलें, बऱ्या सुवातेर पडलें. तें 100 वांट्यांनी बेळें दिवंक, प्रतिफळ दिवंक लागलें. मोगचनो आमचें जिवीत अशेंच जावंक जाय. आमी आयकलें तें उतर आमच्या काळजांत आमी रुता करूंक जाय. आमी नियाळूंक जाय. आमी आटावंक जाय. मोरये मायेनी देवाचें उतर आयकली
आपल्या काळजान तिने आठवून तिने दवरलें आनी हेरांक तिने वांटलें. तिने म्हणलें, आपले समीची साकर न तुज्या कुशे प्रमाणे उजितें जावो. आमी देवाचें उतर आमी आयकताव, आमी बाकी मनशां जावंक आमी पावताव. आमी आयकलें तें उतर आमच्या मोती भितर वचोंक जाय, आमच्या काळजांत आमी आठावंक जाय आनी आमी कार्य रुपार आमी हेरांक दाखोवंक जाय. तवळ मात्र आमची जिणी बदलता आनी हेरांक आमी मार्गदर्शन जावंक आमी पावताव. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, तिसरें जावन तो वाळच्या उदका तिगेन लायल्या रुखा बरी. रूख लायल्यार वाऱ्याचे उपात्र आसात, ताका वोत मारता, ताका कीड खाता, कीड येता आनी कीड येवन सगळें नाश करता. तशेंच मोगाच्यान वाळच्या उदका तिगेन आसलो रुखाकी वोत मारता, कीड जाता. तरी जाल्यार आमी पळयताव वाळच्या देगेर आसलो रूख केदारळाय पांचवो आसता आनी बरें बोळ दिता. त्याच रितीन मोगाच्यान आमी देवाचें उतर वाचता आसतना आमकां कश्ट आसात, संकश्ट आसात, तरी जाल्यार आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक जाय. खंयच बरोवन घालूंक ना. मोगाच्यान देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता तर आमकां पिराय येनासतना रावना, कश्ट येनासतना रावना. तरी जाल्यार आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेताव, आमची जिणी सुफळ बरीत जाता म्हणून सांगीत. किर्तनकार 120 म्हणटा, इस्रायेलचो देव जेमना तुका राखता तो निदाना. इस्रायेलचो राखणो निदाना. जेमना सरस्पर तुजो राखणो, तुका सावळी तो दिता. सरस्पर तुज्या उजव्याक आसा, दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, रातीचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटा विघ्नांतले तो राखतलो, तुजो जीव राखतलो, तुका सांबाळटलो आनी तुका राखतलो. देव आसा म्हणून आमकां कळीत आसा. सदांच तो आमचे संगी आसा. मोगाच्यान आमी भियोंक नजो. आमचो देव इमॅन्युएल जावन आसा, तो आमचे सांगता तो आसा. त्या देखून मोगाच्यान आमी सदांच हॅप्पी जावन आमी रावोंक जाय, संतोषपुरीत जावन आमी जियोंक जाय. बागी मनशां जावन आमी जियोंक जाय. जेजो म्हणटा 8 बागेंत, आपूण दुर्बळे जाणां आसात ती कितली बागी, सर्गेंचे राजतांचे रुदान करता ती कितली बागी, देव तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितली बागी, पृथ्वी जातली तांचे दायज. देवाची खुशी करूंक बुखेतात, ताणेतात ती कितली बागी, ती दादोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली बागी, तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली बागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी, तांकां देवाचे भुरगे म्हणटले. निती पसत दगदनी बसतात ती कितली बागी, सगळींचे राजदांचे. म्हजे पसत अपमान ससोरको दगदनी बगोको आनी सर तराची गडपा करण तुमचे आडवून येतात, ते आयकूंक मेळटा जाल्यार तुमी कितली बागी. संतोष पावा, उल्हास पावा. सर्गाच्या राजांत तुमी यथेश्ट तुमी फळ तुमी जोडतल्यात. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी संतोषपुरीत मनशां आमी जावंक जाय. संतोशान आमी जियोंक जाय. जर तर पवित्र आत्मो आमचेर येता आसतना पवित्र आत्म्याच्या प्रमाणे आमी जियोंक जाय. पवित्र आत्म्याची सकत आमचें तें वडोवंक जाय. जर तर पवित्र आत्म्याची सकत आमचें तें आसा तर खंडीत जावन आमची जिणी सुफळ बरीत जाता. आमी पळयता पेंटेकोस्ट दिसा कितें जालें. पेंटेकोस्ट परबेचो दीस आयिल्लो आसता. आपोस्तल कितें करनासले, एका सुवातेर ते आसले आनी एकाच दिसांनी कठीण वारें थंयसर आयलें. आवाज आयलो, ते बसून आसले, ते घरांत मागणें करनासले आनी उज्या सारको जिब्यो तांचेर येवन रावल्यो, तांच्या माथ्याचेर येवन रावल्यो आनी पवित्र आत्म्या तांकां सकत दिली.
आनी सगळ्यांनी वचून देवाचें उतर प्रगट केलें. कित्याक म्हळ्यार पवित्रत्मेची 7 देणी तांचे थंय आसली. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पवित्रत्मेच्या सत्ते पासून आमी मागया, पवित्रत्मेच्या देण्या पासून आमी मागया. पवित्रत्मेची फळां आमच्या काळजांनी स्थापन जावं दी म्हणून आमी मागया. पवित्रत्मेचें मंदिर जावं तूं जाय आसली कृपा आमी मागया. आमेन. दिव्यवाणी